दीस सोमार जानेराची 27 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 9 वळ 15 26 तावन 28 पर्यंत. भावा भयणीनो, ह्या पसत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या कराराकाल आदरलेल्या अपराधांची ताच्या मरणावरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्ल्यान तांकां बसयलेले ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवासमोर आमचे पसत हजर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिगतल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने थावनूच ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पातक काण उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशांक एकच पावटी मरोवंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची झडती जाता, तशें क्रिस्ती समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्ही, बगार ताची येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन राविल्ल्यांक तारण दिवच्याक. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 97 1 2 तावन 3 AB 3 CD तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यांत विचित्र कार्यां. पृथ्वीमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासीनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हर्सिया. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यांत विचित्र कार्यां. किन्नरी हातीं घेवन गितां गाया, विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पर रायाक जैत मागा. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यांत विचित्र कार्यां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उगडासाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळ 22 तावन 30 पर्यंत. जेरुसलेमान थावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाच्या माथ्यार बेएल्झेबूल बसला. देवसाराच्या मुख्यस्थ मारिफात हो देवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशिना पळोवन वपारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानान सैतानाक भायर धांवडूंचो कसो?
एक राज्य एकामेका जुस्पी पंगडांनी वांटे फाटे जाल्यार तें राज्य बळवना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फाटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षेचे पंगड जावन एकामेका जुस्तीत जाल्यार तें राज्य बळवना. ते बेगीनच आळवता. कोण जाल्यारी एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयल्ले रिगून ताका बांदून घाल्ल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्ल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदरिल्ल्या सर पथकांक आनी उसरलेल्या सर्व निंदांक भोगसणे मेळटले. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका कितेंच भोगसणे मेळचें ना. ताका देंवसार लागला म्हणून तांणी म्हळें देखून जेजू अशें उलयलो. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार देंवसारासो मुखेली बेएल्झेबूल, वायट चिंतपाचो, उतरांचो, करण्याचो मूळ दातार. पारसी धर्मा प्रकार आहुरा मजदा आनी आहरिमान 2 शक्त्यो आसात. आहुरा मजदा बरेपणाचो दातार आनी आहरिमान वायट सक्तेचो. बऱ्या आनी वायट सक्ते मदें आदीं थावन झूज चलून आसा आनी हें झुजू संवसाराचे अखेर पर्यंत चालू आसतलें. हें झुजू काळोख आनी उजवाडा मदें, बरेपण आनी वायटा मदें, कुडी आनी आत्म्या मदें, जिवीत आनी मरणा मदें. हो हेर धर्माचो प्रभाव जुदेव चिंतपांत बरसल्लो. देखून जेजून बरें करून वेताना मालगड्यांनी, फारिजेवांनी, साधुसेवांनी ताचें चिंताप, उलोवणें, करण्यो बरे रितीन स्विकार करच्या बदलाक वायट रितीन अर्थ केल्लो. कितें पवित्र आत्म्याच्या प्रभावान जेजून केलें तांणी खोट्या समजणेन स्विकार केलें. जेजूक स्वागत करच्या बदलाक तांणी जेजूक इन्कार केलो. जेजूक नेगार करचें पातक वय, पूण पवित्र आत्म्याक नेगार करचें भोगसणें नातलें पातक. पातक्यांचें भोगसणें पवित्र आत्म्याचें देणें. कोण हें देणें नेगार करता ताका पातकांचें भोगसणें पयस जाता.